वाडी ती देववाडी दिवाच्या भोवतणी न्हंयचे पाणी अशा पाण्याच्या तडीका लावून वडी खेळ खेळोवपाक आयला घडी. येवकार माझे मोगाय भावनो आनी भयणीनो, म्हाजें नांव वेकिंग ट्वन. तुमी पळयता म्हाका माय गोवा नेटवर्कार. आयज आमी पळयता तो हे सायडीन दिसता दिवार आयलँड आनी हांगासलो हिंदवी स्वराज देववाडी शिगमोत्सव मंडळ. ह्या वर्सा पयलेच फावटी शिगम्याक हांगासून तयारी करून वचपाची आनी गाजयता. सो आमी आयज तेंचे कडेन तेंच्या ग्रुपा कडेन मेळटले, तेंचे कडसून जाणून घेतले तयारी कशी आसली, फुडलो प्रोसेस कितें आसलो आनी आजून पर्यंत ताचो एक्सपिरियन्स कितें आसा तो मातसो यो. आतां आमी पयल्या गो पळय तेंचो मनीस कोण तरी मेळ्ळो. नांव विचारुया आतां. म्हजें नांव सांग मरे. मिहीर तारी. सो मिहीर, म्हाका सांग, पयले फावटी तुमचो हांगा दिवाळेचो ग्रूप हो आतां शिगम्याचो वयता आनी शिगमो तुमी आतां इतले सगळे पार्टिसिपेट करून तुमचें नांवूय मातशें आतां लो दिसपाक येयलां, सगळ्यांक कळून येयलां. तुका कशें दिसता? म्हाका खूब बरें दिसता. आमी फेमस जावंक अरे काय ना फेमस जा, तुका कॉन्फिडन्सूय येतलो. पयलीं सांग, तूं कितें शिकलो म्हाका सांग ह्या ग्रुपान? हांव ढोल वाजयता. ढोल वाजयत? अरे म्हळ्यार मरा मसल पावर. ढोल वाजोवपी आमचो. आनी ढोल तुका वाजोवपाक बी सगळी ताल बी शिकयली कोणी? हय कळटालें म्हाका. पयलीं वाजयतालो हांव. खंय रे? म्हळ्यार अशें म्हटल्यार ग्रुपाक वाजयनासलो बट वाजयतालो. पयलीं मातशे त्रास येयले, हात बीन दुखताले आनी शिकपाचें पडलें. म्हटल्यार ते जायनासलें पयलीं हात बीन बरो येताले. मागीर प्रॅक्टीस करून 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 ते सगळें ते दाखय मातसो. ते भुरगे ताका हें करतात ते तेंच्या ग्रुपाचे आतां. हिंदवी स्वराज देववाडी ह्या वर्सा पयले फावटी तुमी नांव आयकतले आनी फुडल्या वर्सा हेजो आवाज नेटान जातलो ते तुमकां कळटले. पूण हो ग्रूप चालू केलो आनी तेज्या फाटल्यान जे धाडस घेतल्यान जे श्रम आसले कोणाचे तो आमचो आसा बाब पुंडलीक बोमकार. सो आतां तेंचे कडसून आमी जाणून घेवया की बाबा कितें तरी डिफिकल्टी आसतली, कित्याक इतले लोकांक एकठांय करप बी सोंपी गजाल न्हू. तांकां ती सगळे तेंची चाल ते सगळे करपाक बी ते खूब टायम लागतलो. सो आमी जाणून घेवया बाबा पुंडलीक बाब, म्हाका एक सांग, इतले लोक गांव सगळो एकठांय केलो, सगळे करून हाडपाक बी तुमकां स्टार्टींग डिफिकल्टी कितें आसली? डिफिकल्टी म्हणजे मेन प्रॉब्लेम आसलो कशें आसलें की दिवाडेन हिंदवी स्वराज देववाडी आमी संघटना स्टार्ट केली आनी त्या संस्थे मार्फत आमी अशे खुबशे कार्यक्रम करताले पयलींच्यान. सो आतां कशें जालें, आमचे भुरगे जे आसा ते भायल्या ग्रुपांनी दुसऱ्या ग्रुपांनी वयताले, कित्याक दिवाडेन रोमटा मेळाचो हें नासलो, ग्रूप नासलो. सो अशें जालें की आमचे जे 30-40 भुरगे भायर वयता न्हू, तांकां जे प्रॅक्टिसेक वयता रातचे 3-4 बीन जातालीं येवपाक घरा कडेन. सो पेरंट्सांक बीन अशें जातालें की आपलो केन्ना भुरगो घरा कडेन पावं अशें ते एक हें प्रॉब्लेम जाताले भुरग्यांक. सो आमी चिंतलें आनी एक फुडाकार घेतलो की चल आमी एक ग्रूप स्टार्ट करुया. पयली मेन डिफिकल्टी म्हणजे आमचे कडेन सामान नासलें. सो सगळ्यांनी गांवान भोंवले, एकटे जाले भुरगे आनी गांवान भोंवले, फंड एकटे केलो, सामान घेतलें, त्या उपरांत भुरग्यांक रेडी केले आनी अशें आसलें आमचें की थोडे भुरगे आसले ते सारके फूल झिरो आसले ह्या हितून. सो आमी भुरग्यांक एकटे केले आनी मेन म्हणजे वर्कशॉप घेतले पयलीं आनी पयलीं कशें कितें भुरगे रेडी आसा काय म्हणून. सो एक 3 दिसाचे हेजेर पयलें आमकां तेन्ना कळ्ळें की भुरगे फुडें सरोंक शकता. सो ते वर्कशॉप घेतले आनी मागीर अशें जालें की मेन म्हणजे फंडाच्या प्रॉब्लेमाक लागून आमकां सर आमी हें करूंक शकले ना. सो आमचे जे भुरगे जे 30 भुरगे वयताले भायर, तितून आमचो शुभम आसा, आजय आसा. सो हे भुरगे आसा पळय भायर वयताले न्हू, ते म्हणले की जाणा सर नाका आमीच शिकयता आनी ह्या हितून आमी फुडें सरले. जे कितें आमचें जे पारंपारीक आसा पळय, मेन म्हणजे आमी पारंपारीक हें राखूंक जाय, जे फुडल्या पिळगेक लागून ते सांबाळून ठेवूंक जाय, ताका लागून आमी पारंपारीक ह्या हितून वाजयतले अशें म्हणून. आतां आमी हिंदवी स्वराज्य देववाडी शिगमोत्सव मंडळाच्या तेंची चोरवां बी कोण तेंचे हितून रोमटा मेळान येता तेंच्या वांगडा मातशें जाणून घेवया तेंची कशी तयारी आसली ती. सो बाय, तुजें नांव? आकांक्षा उसगांवकर.
मिलन भोमकर तुम्ही कितें करता ग्रुपान आमी नाचपाक सेम नाचपाक आसा कुडी सो म्हाका सांग तुमी आतां म्हाका हेंच्यांनी सांगताले 2-3 म्हयने तुमी प्रॅक्टीस करताली हे ते बी सो घरांतलें काम मागीर प्रॅक्टीस हे ते आनी तरी मागीर परतून दुसऱ्या दिसा परतून म्हणजे एनर्जी लेवल तुमचो कसो आहलो म्हणजे प्रवास कसो आहलो आसलो करताली एडजस्ट करताली आनी वयताली प्रॅक्टिसेक म्हणजे कितें आसतालें रांदप बीन मातशें बेगीन करताली आनी मागीर प्रॅक्टिसेक वयताली आनी सगळी सारकी एक दांगी मान नासली मदीं आसताली मातशें इम्पॉर्टंट काम आसा जाल्यार कोणी रावताले एबसंट बीन मेन म्हटल्यार कितें आमचो पयलो एक दिंडेचो ग्रूप आसा ती दिंडी आमी आतां आमी म्हणजे आमकां 7-8 वर्सां जाली आमी दिंडेक वयता आतां ह्याच वर्सा 23-24 आमी कंटिन्युअस 5 प्रायज फर्स्ट घेतल्या कंटिन्युअसली आनी तेच भुरगे चडशे आतां आमचे ते दिंडे एक आसा शिगम्याच्या ग्रुपाक आसा तेच चडशे आनी आमचो एक आतां हिंदवी स्वराज म्हणून ग्रूप एक तयार जाला त्या हे फुडें सरून हो शिगमोत्सव आमचो स्टार्ट जाला बरें दिसता तरी सगळे गांव एकठांय येतात आनी सगळे वांगडात नाचतात मजा करतात आनी मेन म्हटल्यार तुमच्या गांवाची दिवाळी हरशीत पयली फेमस आसा पूण आमचे दायज आमचे म्हणटा पळय आमचे पयलींचे रोमटामेळ बी तुमी आयज राखतात आनी म्हाका एक सांग का तूं कितें करता शिकता हय शिकतालो आनी आतां एग्जामी सोंपल्यो न्हू तुमचे गांव सो म्हाका सांग आतां तुमचे स्टुडंट्स बी हे ते बाकी सद्या वेस्टर्न कल्चर ट्रेंड ना गोंयांत म्हटल्यार तुमकां सगळें दिसता पार्टीज आनी हें सगळें तें तुका कितें दिसता तुका फुडल्या तुज्या अशें जनरेशनाक सांगपाचें कितें मत तुजें अशेंच कंटिन्यू करचें म्हणून सो फुडल्या वर्सा कितें आहा नवें आनीक नवें ट्राय करपाचें आनीकूय आमी भुरग्यांक एड करता तरी आतां आमची कमी आसा भुरगीं चड कोण ना तर हेज्यान फुडें आमी आनीक म्हणजे मोठो ग्रूप जातलो हेंच्यात फुडें आमचो आनी आनीकूय जॉयन करपाक आमी ट्राय करतलीं ओके थँक्यू आयज तुमी खंय आयज आमी सावड्ड्या आनी शिरोड्या 2 कडेन आसा म्हणजे 2 कडेन एका दिसा आवय पळय पयलें मरे आमकां हांगा जायना पूण हेंचे एनर्जी लेवल पळय जवळ जवळ आमी लास्ट इयर स्टार्ट केल्लें आमचे फंड एकठे करूंक जावं भुरग्यांक रेडी करपाक सो आतां 3 म्हयने जाले आमचे प्रॅक्टीस घेवन 3 म्हयने जाले 3 म्हयन्यांच्या हेजेर आमी जर ह्या लेवलाक पावता जाल्यार खुबशें बरें हें आसा आनी जवळ जवळ 170+ भुरगे आसा आमचे कडेन आतां सो फुडल्या हेका आमी आनीक वाडटले डबल जातले सो 172 तर 170 सुमार भुरगे आहा भितर मस्त घेतल्या मस्ते चडशे आनी मस्ते आसा पूण जेन्ना काम करपाच्या टायमार सगळे वांगडा येता भुरगे तांकां सांगचें पडना सगळे मेळोन काम करता भुरग्यांक खबर नासलें पयलीं मातशें कितें तुमकां भुरग्यांक म्हणजे भुरग्यांक शिकोवपाक हे ते तुमचो प्रकार कसो आहलो म्हाका इतलें खबर ना रे तूंच सांग प्रकार म्हटल्यार स्टार्टींग कितें जालें आमी एक कार्यशाळा घेतली पयले आमचे दिवाडीचे भुरगे ते सगळ्या ग्रुपांक वाजयताले म्हटल्यार एक 3 जाण एका ग्रुपाक वयताले बाकीचे एका ग्रुपाक वयताले सो जालें कितें ग्रूप करपाचें ठरलें कित्याक सगळ्यांक प्लॅटफॉर्मूय मेळपाक जाय म्हणून ग्रूप करपाचें ठरलें कार्यशाळा घेतली सो इल्लें इल्लें आमी मागीर मातशें सगळे एकठांय करून एक आमी ग्रूप करपाचें चिंतलें आनी त्या प्रमाणे आमी चाली बसयल्यो थंय आमकां जे जती आहा मेन सगळ्याकून जती आहा ती आमकां कोणी दिल्यो एकल्या हेणी सो त्या प्रमाणे आमी चाली बसयल्यो आनी थंय सायड बसयलो आज उठलो आज सोंपतो ना आमच्या वांगडा आतां आसा सगळ्या भुरग्यांक आनी सगळ्यांक हांकां मार्गदर्शन दिवपाक दिवारचो नांव उल्हास रावळ सो म्हाका सांग भुरगे सगळे यूथ सारके एनर्जी सारकी आहा तुमी तेंचे सिनियर कय तांकां सगळ्यांक सांबाळपाक मार्गदर्शन दिवपाक सो तुमकां कशें दिसता हो प्रवासान तुमी तेंच्या वांगडा डेली वयतात भुरग्यांचें कशें दिसता भुरगे आमचे एकदम सामके हुशार आसा आनी एनर्जी जाता तितकी वापरून जे ढोल ताशे वाजोवपाक जाय ते वाजयता म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांचो कसलोच दुबाव ना आनी आमकां वयता थंय कसलो तरी एक आमी अंदूं नेवत ग्रूप केला हिंदवी स्वराज आनी आमकां खंय तरी प्रायज हे गावताच तितून आमी एकदम खूश आहा आमी एक दोग जाण अशे म्हणजे जाणटे आसा आमी जर कितें सांगलें भुरग्यांक जाल्यार ते केन्नाच ना म्हणना बरें दिसता आसतलें न्हू आपल्या गांवांतलो ग्रूप बी आतां इतल्याक सगळ्यांक पावलो बी तो हय एकदम सगल्यांक गांव आमकां एक उमेद जाता ती जाता पण आमच्या गांवच्याय लोकांक कित्याक आमी खंय तरी बरे हेका आमचे भुरगे एक बरे जे मार्गार वयचे अशें आमकां दिसता म्हणून आमचो हो प्रयत्न चल्लेलो आसा आनी कित्याक वायट वाटेन तर वयतलो जाल्यार खूब मार्ग आसा आमचे पयलो एक ग्रूप दिंडेचो आसलो तोवूय चालू आसा आनी हो दुसरो म्हणजे आमी हो दुसरो आमी प्रयत्न केलो की अंदू आमी करतलेच अशी आमी 2 वर्सां ठरयल्लीं पण ह्या वर्सा आमी सक्सेस जाले हय तेच म्हणटा कल करे सो आज करे सो अब सो 2 वर्सां जालो लेक पूण लेक इतलोय जावंक ना की केन्नाच जावचो ना असो ह्या वर्सा जाल्लो
एका दिसा दोन दोन कडेन परफॉर्म बी करलेले पयलेच फावटी. पयलेच फाटी वोवूय करून शिरोडा करून मागीर आमी कुडचड्या वयतले असो आमचो प्रयत्न आसा आतां. आनी आमकां प्रायजाचें व्हडलें हें ना, पण आमची कला दिवाडकारांची आमची कला ही दाखयतले आमचो असो एक हें आसा. दिवाळी पयलीं सोबीत सुंदर, ट्युरिस्ट येता सगळे येता, सारको लोकांचो बोनेरांक फेमस. आतां ह्या वर्सा फुडल्यासून शिगम्याच्या ग्रुपाक लागून लोक वळखतात. आनी आमचो प्रयत्न आसा की शिमगो हो आनी आमी सोडचेच ना, कित्याक आमकां आतां एकदां भुरग्यांक आमच्या हें गोडी लागलेली आसा. आनी ह्यान फुडें सुद्दां आमकां भुरग्यांचो हें आहा एक कोट आसा की आमी फुडें फुडें वयतले असो आमचो प्रयत्न आसा. तर ह्या आहले आमचे उल्हास रावल. उल्हास रावल. बरें दिसता आमचे जाणटे बिणटे भुरग्यांक सारको मार्गदर्शन दिवन पयलींची आमचे दायज आमची कितें आमचे लोकोत्सव कितें आहा ते आजून पर्यंत पाळपाक लागून ते सुद्दां आपलो टायम काडून आपलो घरा तो आसता सुसेगाद तरी पूण तो भोंवता भुरग्यांक. कित्याक हीच गरज आहा न्हू, भुरग्यांक नाल्यार कळ्ळें कळटलें आमी बाबा शिगम्यांक पयलीं कळ्ळें करतले, जाणटे नेणटे आमचे कितें करताले. आनी ही खरेंच दिसता बरें दिसता पळोवंक. तो आमचो तूं बाबा कितें करता ग्रुपान? हांव सत्री नाचयता. सत्री नाचो हो पयलीं रोमटा मेळाचो एकूच एक खेळ सत्री नाचो. पालखी दिसता तेका तो मान आसता पळय तो सत्रेक पयलो मान आसता रोमटा मेळान. सो ती सत्री आसता ती फुडें. ओके. आनी म्हाका सांग 3 म्हयने काय 2 म्हयने तुमी प्रॅक्टीस केली खंय? तूं सारको कितले दीस आसलो? हांव सगळ्या प्रॅक्टिसींक आहा. सारकें सांग. सगळ्या. आनी म्हाका सांग हय आनी म्हाका सांग तुमचे वाड्यावेले भुरगे कितले आतां चेडे? आंकवार हे चडशे आंकवारच सगळे भुरगे सगळे कॉलेजीचे चडशे, कामाच्या थोडे चडशे आंकवार. प्रॅक्टीस 7:30 बी घालताले टायमींग. आमच्या भुरगे तुका केन्ना टायमार येवपी न्हू, 8, 8:30 बी चालू जावप मागीर 10:30 पर्यंत घेताले प्रॅक्टीस. आनी खरें हांगा हांव दुसरे हागे नारव्यात रावता. तुमचो आवाज थंय प्रॅक्टीसो येतालो धोलाचो येतालो तर ढोल वाजता तेन्ना गोंयांक आसता सारकें. आनी आतां आयच्या दिसाक कितें आपल्यान स्पेशल परफॉर्मन्स सेपरेट आहा? सेपरेट ना, आमी सद्दां आमचे बेस्ट दिता वयता थंय. पयले फावटी दिवाळेसून तुम्हाला इतले जावन एकठांय जावन आमी सगळे घर येयला. आनी फुडल्या आतां पयलो स्टेप न्हू, फुडल्या फावटी आनीक बरें जातलें दबाज्यान जातलें. आतां ऑलमोस्ट सोंपपाक कसो येयलो शिगमोत्सव बी येते. तूं आतां फुडले आतां बाकीचे कोण तुमचे वाड्यावेले आसतले गांवांतले आसतले भुरगे ते फुडल्या हाका तुमकां जॉयन जावं शकता. ह्या वर्सा सुद्दां इच्छूक आसतले, फुडल्या वर्सा जातलेय बी. तांकां कितें सांगूंक सोदताय बाकीच्या गोंयकारांकूय? ना कितें आसता जेन्ना पयलो आमी मेळ रेडी करता पळय थोडे लोक फाटी ओडपी आसता. थोड्यांक कितें आसता ना हेंचे कडेन जावचें ना, हेंचे फुडें सरतले काय ना, हांकां प्रायज मेळटले काय ना तशें आसता. पूण आमचे भुरगे खरेंच ह्या भुरग्यांक खरें वालोर इतले सगळे भुरगे फुडें येयले. अरे भुरग्यांक दाखय रे, तुमकां लागून एक वालोराक एकदां एक चियर दिया मरे हिपेप. हां सर फुडलें सांग. ह्या भुरग्यांक लागून आमी फुडें सरोंक पावले. कित्याक हाजे पर्यंत आमकां भुरगे येना त्या पर्यंत आमी भायर सरोंक शकनासले. ह्या भुरग्यांनी आमकां सपोर्ट केले, सगळे प्रॅक्टीस टायमार जावं टायम सदां पावता आसना येयले कशें प्रॅक्टीस जाली इतले 2.5 म्हयने 3 म्हयने सुमार जाली. आनी एक्चुली आमी पोरू भायर सरपाक आहले. सो पोरू आमची ती तयारी जावंक ना, फायनान्शियली कितें मातशें उरलेलें. सो ह्या वर्सा कशें तरी आमी भायर सरले एकदांचे फायनली. आसूं आतां पळय जेन्ना आमी नांव सुद्दां केलां अजून तरी दिवाडेचें नांव केलां म्हणून हांव पावला न्हू हांगा. हय सारकें. कळ्ळें. मेन थिंग कितें आहा खबर आहा, वेन देर इज अ विल देर इज अ वे तशी गजाली. तेंची फाटल्या वर्सा तेंची आहली बील जावंक ना, मातशी बाधा येयली. पूण ह्या वर्सा तेंच्यांनी कशें करून आपले गाजयले, आपलें नांव तो वयर काडपाक ते फुडें सरलेले आहा. सो तांकांय वाडले बाबा तुवें नांव अमेय मडकेकर. अमय मडकेकार बाबा थँक्यू. आतां 21st सेंच्युरी चेडो चेडूं खंय फाटीं व्हरूंक ना. चेडे आहा ते चेडवांय आहा तेंची ग्रुपान आनी सगळीं गांवांतलीं आहा. हितून ढोल वादकूय आहा, कासाळे वादकूय आहा आनी नाचपी आहा. सॉरी हां तासो वाजोवपी आहा खंय. सो तेंचे कडेन मातशें जाणून घेवया केन्नासून ती वाजयता, कसो आहलो तेंचो प्रवास तो. ताजो वाजयता आसो काय ना, शिकूनच केन्ना तरी वयर पावतलें न्हू, शिकनासतना काय जातलें. सो म्हाका सांग तुमकां आतां चाल बी म्हाका तितलें खबर ना शिगम्याचें, पूण चाल ती जैत आसता आनी कितें जती कितें आसता तें बी तुका मदत करपाक आनी इम्प्रुवमेंट करपाक बी कोणी हेल्प केली? तशें हेल्प सगळ्यांनीच केल्या. म्हटल्यार चेडूं आसलेले सो मातशें फाटीं फुडें जाताले वाजोवपाक, बट सगळ्यांनी एनकरेज केले. सो चेडूं आहले म्हणून इतलें हितून म्हणूंक जायना एक्चुली. हां पळय कितें आहा गर्ल्सां वचना ताशाक बिशाक अशें म्हणून तशें तेजें मिनींग तसो. सेकेंड आमचो ढोल वाजोवपी कोण इतलो? ओके बाय तुजें नांव? वंशिता. आनी तूं केन्नाच्यान वाजयता ढोल?
हांव आतांच फर्स्टूच टायम वाजयलां हांवें पयलीं अशें केन्ना वाजोवन नासलेलें. सो हांगा आमचो ग्रूप स्टार्ट केलो आनी जेन्ना आमकां पयलीं वर्कशॉप आसतलो थोड्यांक सर येयल्लो शिकोवंक तेन्ना 2 दिसाचो, तेन्ना आमी गेल्लीं वर्कशॉपाक आनी पयलीं हांवें कासाळे घेतलेले, कासाळे वाजयले. मागीर थोडे दिसांनी हांवें ढोलाक गेलें. सो म्हाका मातसो इंट्रस्ट येयलो ढोल वाजोवंक. सो आतां हांव ढोल वाजयतां ग्रुपाक. सो मजा येता खूब वाजोवंक. बरें दिसता, सॅटिस्फॅक्शन अशें वाजोवन. ना आत्तां तुमचो एकलो कोण तरी आहलो तो बरो जिवाचो आहलो, तो म्हणटालो आपले हात दुखता म्हणून ढोलाचो. तुका ते प्रॉब्लेम ना काय? जाता हात कोणाचे दुकाना सगळ्यांचेच दुखता, पण मजा येता न्हू. हय जिद्द, हय सारकें. आणि ह्यो ग्रूप तुम्ही म्हणटा पळय ह्यो पयले फावटी तेंच्यांनी सगळो एकठांय केला दिवाळे ह्या गांवांत आनी तेंचे खरेंच खूब आतां आयज सुद्दां ती 2 कडेन परफॉर्म करपाक आहा. सो ते एनर्जी लेवल तेंची आहा पळय आनी ती उत्सुकता, द वील कितें तें करपाची जिद्द आहा पळय ती पळोवन खरेंच ही गोंयकारांक सारकी समजपाची आनी इन्स्पायरींग गजाल आसा. सो आनी तासाळें वाजोवपी कोण? सो बाबा तुजें नांव? कनिष्का रावळ. आवाज तेजो आहा सॉफ्ट पूण कासाळे ते बाबा नेटान वाजयता आसतले. हांवें पयलीं एकदां स्कुलान आसतना वाजयल्लें, सो तेन्नाच्यान म्हाका आवड ही खूब जाल्ली. लास्ट इयर सुद्दां ग्रुपाक गेल्लें हांव म्हापसा, पण तो आमकां पयस पडपा लागलें म्हणून हांवें मागीर बंद केलें वचपाचें आनी ह्या वर्सा हांगा ग्रूप जालो, सो हांगा वाजोवपाचो चान्स गावलो. थँक्यू आमच्या ग्रुपाक आमकां घेतली म्हणून गर्ल्सांन फाटीं दवरूं ना. थँक्यू सो मच. एक्चुली पळोवंक वचत जाल्यार इन्स्ट्रुमेंट वाजोवंक खंयच्याच ग्रुपांनी अजून गर्ल्सांक घेवना. आमचो फर्स्ट ग्रूप आसा की गर्ल्सांक इनवॉल्व केला ढोल वाजोवपाक, ताशाक, कासाळ्यांक. एक्चुली म्हाका तितली शिगम्याचें खबर ना गे, ही बरी गजाल न्हू, म्हाकाय कळ्ळी आयज. आनी तुमचो दिवाळे गांव सामको सोबीत सुंदर. कित्याक हांव ते हेगे नारव्या रावता गे कळ्ळें. हय नारव्यान नारव्याचो मगे दिसता हो म्हणून सो नारव्या रावता. हांगा शांती आसता हें आसता आनी तेन्ना इतलो शांत गांव आसून केन्ना असो जावंक नासलो ग्रूप. आतां पयले फावटी येयला आनी बाकीचे कोण आसतले लोक ते ह्या वर्सा पावूंक ना आसतले, फुडल्या वर्सा एक टायम पावत. तांकां तुमचो कितें संदेश आहा म्हणजे गांवा भायल्यांक सुद्दां कितें तेंच्यांनी भायर सरपाक जाय. घरा कडेन नाचोंक गावना, हांगा नाचोंक गावता, एन्जॉय करूंक गावता. हांव सगळ्यांक हेंच सांगता, सरा भायर सरा, नाचोंक हो चान्स आसा आमकां आतां म्हणून. हय काय मरे शिगमो जाल्ला, तूं कितें करता भितर? चल भायर या. पळय तेंच्यो आयज 2 बशी आहा, एक बस ते हेगेन, एक बस हे सायडीन आनी एक तेंची पिकअप आसता. सो डेली तेंचो प्रवास पळय हांगासून आतां ती वयतली म्हणटा पयलीं वयतली शिरोगा आनी मागीर ती वयतली कुडचड्यां. सो प्रवास करप आनी मागीर परतून सगळे जाण वांगडा रावन सगळे ते तालमेळ मेळोवपाक आनी ती एक्चुअल डेली परफॉर्म करप नॉन स्टॉप, हेका खरेंच वालर आयना. ही खरेंच एक एक ही आमच्या गोंयची खरी सैक, ही आमकां दिसना. ते आयज आमी तुमकां दाखोवंक येल्ले आहात दिवाळे भितर. तुमचे आतां मागीर पार्टिसिपेशन मागीर सगळें सिंक्रोनायजेशन ढोल नाच वांगडात. कितले म्हयने प्रॅक्टीस केली? 3 न्हू रे? अडेज म्हयने. म्हयने केली सारकें. तूं कितले दीस केलो? 2 म्हयने. थोडे दीस वचोंक ना. आसा तो आसो हो आहलो आमचो सॉरी मिहीर. हां तें नांव मातसो विसरलेलो सोडून घाल, पूण ढोल बरो वाजयता तो कळ्ळें रे. ह्या ग्रुपाचें नांव हिंदवी स्वराज देववाडी शिगमोत्सव मंडळ. हें नांव कशें दवरलें तुमी? सांगपाचें म्हणल्यार हिंदवी स्वराज हें छत्रपती शिवाजी महाराजाचें जें स्वप्न आसलें हिंदवी स्वराजाचें तें घेवन आमी फुडें सरले. आनी देववाडी हें नांव अशें पडलें की जी दिवाडी आसा आयज आमी दिवाडी म्हणून वळखता ती पयलीं देववाडी, दिपवती किंवा देववाडी, कित्याक हांगा देवळां खूब आसलीं. सो ते जेवल्यान ती देववाडी खरी ओरिजिनल. सो देववाडीच्या मागीर फुडें फुडें पावता म्हणजे दिवाडी जालें, दिवार जालें. सो ते देववाडी हें नांव परत तशेंच उरचें हेका लागून आमी हिंदवी स्वराज देववाडी हें नांव हें केलें. म्हाकाय खबर नासली, पयलें मरे खूब गजाली कळटा आतां. आनी ग्रुपाचो फुडलो फ्युचर कोर्स कितें आसतलो? ग्रुपाचो फुडलो फ्युचर म्हणजे आमी ओनू 175 आसा, फुडल्या वर्सा डबल करपाचें चिंतता. फक्त आमकां कितें सपोर्ट जाय तो मेळटलो. सपोर्ट जाय तो मेळटलो आनी दियात, घरान येनाकात कळ्ळें. लोकांक लागून तुजो कितें म्हणजे यो एंड नोट तुका कितें सांगपाक सोदता लोकांक? लोकांक म्हणजे मेन अशें आसा की एक जें भुरग्यांक जो प्लॅटफॉर्म मेळटा आतां मेन अशें जाला की आमची प्रॅक्टीस स्टार्ट जाली जानेवारीच्यान. भुरगे तुमी पयले आसतले आतां भुरगे सद्या रातचे 12-1 बसून भायर उरता. ते भुरगे मेन म्हणजे आमचे भुरगे खंय तरी बिजी उरले.
हे हितून कितें बरें कामां खातीर सांजचे सकाळीं कामाक वयताले भुरगे थोडे जाण सांजचे 7 म्हणल्यार घरा येताले 7 उपरांत ते प्रॅक्टिसेक येताले सो 10:30 पर्यंत आमची प्रॅक्टीस स्टार्ट जाताली आनी घरा कडेन वयताले भूक लागल्या म्हणटाले आनी घरा कडेन जेवन न्हिदताले सो भुरगे मातशे ते हितून बिजी उरताले सो वायट हेका वचनासले भुरगे एकसारी वाडले भितर हांव आतां नार्वे येतो म्हाका ते डम डम आवाज येता तुमच्या तोलांचो खंय ना खंय आमच्या हांगा आतां येयला कांटो हांगा सुद्दां कांटो येता अशें बरी गजाली आनी तुमचें इन्स्पिरेशन घेवन आनिकूय गोंयकार खंय वयर सरतले आनी शिगमो फुडले एका बी गाजयतले सो तुमकां आतां ऑल द बेस्ट ह्या वर्स पयले फावटी पावल घालपाची व्हडली ही गजाल ती घातलेली आहा आनी फुडल्या एका खूब हांकां यश मेळों खूब हेंचें नांव गाजोवन दिवाळीचें नांव घातलेलें आहात पूण शिगम्याच्या बाबतींत वयर पाव सगल्याक देवाची वाडी ती देववाडी दिवाळच्या भोवतणी न्हंयचें पाणी अशा पाण्याच्या तडी